आज हो 13वो दीपोत्सव आसा त्रिपुरा पौर्णिमेच्या प्रत्येक वर्सा जो आयतार फुडलो येता त्या आयताराक आमी हो त्रिपुरा पौर्णिमेचो कार्यक्रम हांगासर करता। हांगासर तुमी पळयता आसतले की हांगा 1100 पोंट्याचे जगमोबा केल्लो आसा आनी हो असो आतां कार्यक्रम जो आसा तो वर्सान वाडत आसा। हे आमी दुर्भाटचे हांगा स्पेशली येता शेट कुटुंबीय जेंची आमची कुलदेवता म्हालसाव नारायणी आसा आनी हो उत्सव करपाक आमकां भुरग्यांक इतको आनंद जाता की आमी वर्सान ह्या उत्सवाची वाट पळयता। अशा तरेन हो उत्सव हांगा 1000 वर्सां पयलीं जो कार्यक्रम हांगासर जातालो हांगा तळी आसलेली ते तळी आसलेली म्हणजे देवीचे सांगोड उत्सव हो तेन्ना जाता आसतलो अंदाज घेवंक शकता आमी आनी तसोच हो आमी आतां पुर्वरत सुरू केल्लो आसा। हे माळशेचे त्या टायमार म्हणजे 450 450 वर्सां पयलीं पुर्तुगेजान जमीनदोस्त केल्ले आनी हे नंतर फोंड्या मार्दोल हांगासर हे देवूळ वेले पण आतां ते देवूळ अशा जोमान हांगासर तयार जाल्ले आसा की कोणूच म्हणचो ना की हे नवें देवूळ म्हणून म्हणजे 1000 वर्सां पयलींचे देवळाची जी स्टायल आसलेली ती स्टायल आतां हांगासर तयार जाल्ली आसा।